अण्णान कितें म्हणलें की तो अरविंद केजरीवाला विशीं उलयलो, भारतीय लोकशाये विशीं उलयलो. त्यो गजाली आमकां सद्या गोंयांक नाकात, कारण गोंयचे प्रश्न सोडयता म्हणसर आमकां टायम मेळना. आतां अण्णा हजारेन म्हणलें पळय न्ही की बाबा लोकशाय लोकायुक्त बेगीन हाडचो म्हणून. हाजो अर्थ असो जालो की लोकायुक्त येतकर भ्रश्टाचार ना जातलो, और भ्रश्टाचार आपले आपूण उणें जातलो. ही गजाल सामकी फट. आमचे लोकायुक्त कायदो पळय आसा न्ही आतां पास केला तो 2011, तातूंत चडशीं कलमां जी आशिल्लीं ती 2003 BJP पयलींचो सरकार आसतना, पयलींचो BJP सरकार आसतना ताणें जो पास केल्लो तोच कायदो. आनी तातूंत खुबश्यो त्रुटी आसात आमचे नदरेन. एक त्रुटी म्हणजे कितें, लोकायुक्ताक कोर्टांत लोकांक घालपाक अधिकार ना, तांकां ख्यास्त करपाचो अधिकार ना. दुसरी त्रुटी म्हणजे कितें, तुमगेली चवकशी तुमी करतले, चवकशी कित्याचेर करतले, कोणें कंप्लेन केल्या करतले, केन्ना एक फावट तुमकां दिसल्या करतले, पूण चडश्यो कंप्लेनी तुमी लोकां कडल्यान कंप्लेन करतले. कितल्या तेंपा भितर तुमी चवकशी काबार करतले, ताजेर वयली शीम कांय ना, वेळेची शीम कांय ना, कितलीं वर्सां घेयात. आतां कोर्टांनी जशे वर्सान वर्स केशी चलतात तश्यो लोकायुक्तांत बी चलपाक शकतात. म्हणटकर तशें कांय जावपाचें ना. खरी गजाल जर करतले, भ्रश्टाचारा आड जर झगडटले जाल्यार सिस्टम बदलपाक जाय. सिस्टम बदलपाक जाय म्हणजे कायदे बदलपाक जाय. तुमकां खबर आसतलें, पर्रीकार सरकारान फाटले फावटी म्हायती घरां सुरू केली. ताका लागून आज आमकां 1/14 फॉर्म घेतलो जाल्यार तलाट्या कडेन हात पसरपाची गरज नासता, तलाट्याक पांय पडपाची गरज नासता. तशेंच काँग्रेस सरकारान हे फावटी आपल्या कडेन जर 500 स्क्वेअर मिटर जागो आसत, वो जागो विकतो घेवन आमी स्वता खातीर जर घर बांदता जायत, ताका कायदे खुबशे सोंपे केल्यात. म्हणजे लोकांक तितलो त्रास जायना. हो कायदोच म्हणजे लोकांक त्रास जातालो भ्रश्टाचाराक लागून, आनी जे अधिकारांत आसात ते त्रास दिताले. तो कायदो बरो सोंपो करून दवरला. तुमी टेलिफोनाचें पळयात, पयलीं आमकां एक टेलिफोन तो मॅकानीक येवन आमचो टेलिफोन सारको करता म्हणजे ताका पयशे दिले शिवाय तो येनाशिल्लो, खूब त्रास दितालो. आतां ताका कोण विचारय पसून ना, कित्याक आतां ताची गरजूच ना, सगळे कडेन मोबायल फोन आयल्यात. म्हणटच जेन्ना सिस्टम बदलता, जेन्ना कायदो बदलता, तेन्ना भ्रश्टाचार आपोआप कमी जाता. आनी वयले एक मनशा, 2 मनशां, 3 मनशां पकडून तांकां ख्यास्त केली म्हणून सबंद सिस्टम बदलना. देखून आमी सिस्टम बदलपाचो प्रयत्न करपा जाय. आनी इंडिया अगेन्स्ट करप्शन जे आसा सगळ्या राज्यांनी काम करता, तांणी सिस्टम बदलपाचो प्रयत्न करपा जाय. वेले एकले धरलो, दुसऱ्याक धरलो, दुसऱ्याचेर आरोप केले, हाजे भायर काडले, ताजे भायर काडले, म्हणून भारतांतली आनी गोंयचो भ्रश्टाचार उणो जावचो ना. भारतांतल्या 19 राज्यांत लोकायुक्त आसा, 18 राज्यांत 19 चलता गोंयचो. खंय भ्रश्टाचार कमी जाला? एक कर्नाटक जर सोडलें, तातूंत थोड्या लोकांचो भ्रश्टाचार उक्ताडार आयला, पूण बाकीच्यांचो खंय जाला? बाकीच्यांक तो प्रॉपर्टी रजिस्टर करतलो, आनी कितें करतलो, पयशे दिले शिवाय कामां जायना. सगळे 18 राज्यांनी कोणाकय विचारात तुमी, लोकायुक्त येतकर सादारण मनशाचे त्रास कमी जाल्या काय म्हणून ना, जावना. म्हणटकर मूळ प्रॉब्लेम थंय आसा. मूळ प्रॉब्लेम फक्त थोड्या जाणांक धरून तांकां ख्यास्त करपाचो, तो आमचो मूळ प्रॉब्लेम न्हय. हो जालो आमचो दुसरो विशय. तिसरो विशय आसा आनी एक कडेन भ्रश्टाचार. मिड डे मील स्कीम, बदल्या वेळार खाण जेवण भुरग्यांक दिताले, तातूंत बसून गोंदळ. पळयात ही बातमी पळयात. शुक्राराक कुट्टी सचिन नायकाचे गुदावाचेर धाड घालून फोंडेच्या पुलिसांनी 50 किलोच्यो 527 तांदळाच्यो पोतयो जप्त केल्ल्यो. ते शिवाय सचिन नायक, ट्रकाचो मालक आनी ड्रायव्हराक अटक केल्ली. गुदावांतल्यान परत मार्केटांत वतालो तो हो तांदूळ मिड डे मिलाचो म्हणपाचे उक्ताडार आयला. हाची चवकशी करपाक सोमारा फोंडेच्या पुलिसांनी बेतोड्या नागरी पुरवण खात्याच्या गुदावांत वचून इन्स्पेक्शन केलें. कुट्टी सचिन नायकाच्या गुदावाचेर शुक्रारात धाड घाल्ली तेन्ना मेळिल्ल्यो त्यो गव्हर्मेंट ऑफ पंजाब ब्रँडाच्यो पोतयो पळयात. हेच ब्रँडाच्यो पोतयो नागरी पुरवण खात्याच्या बेतोड्याच्या गुदावांत आसात. ह्यो पळयात.
म्हणजे नागरी पुरवण खात्याच्या गुदावांतल्यान तांदूळ सचिन नायकाच्या गुदावान पावतालो। हो तांदूळ मजगती सचिन नायकाच्या कुट्टीच्या गुदावान पावलो कसो? मेळ्या ते म्हायती प्रमाण फोंडेच्या णवांतले 4 आपमजत गट हो मिड डे मिलाचो तांदूळ हाडून सचिन नायकाक दिताले आनी सचिन नायकाचे गुदावांतल्यान प्रेस चडोवन तो परत होलसेल मार्केटान वतालो। आपमजत गटांनी घेतिल्ले कोटाचो तांदूळ नेमको कसो आनी खंय वापरलो हाची म्हायती एडीआयन गटाकडच्यान घेवप आसता। मात परत तपासून पळोवपाची ही गजाल एडीआय कडच्यान घडना हे फोंडेच्या प्रकारावेल्यान स्पश्ट जाला। ही येवजण जी आसा तातूंत भुरगीं शाळेक वचची म्हणून भुरग्यांक थंय खाण जेवण दितात। भारतांतल्या राज्यांनी लाखांनी लोक गरीब आसता, सामके गरीब। त्या गरिबीची गोंयकारांक कल्पना येवची ना, इतले गरीब। आनी त्या गरिबाची ल्हान ल्हान भुरगीं शेतांत काम करपा वता आनी खंय काम करपा वता, कारण तांकां तो दिसवडो जोडचो पडटा। दिसपट्टे खाणा जेवणा खातीर दिसवडो जोडचो पडटा आनी तांकां शाळेंत वचपाक मेळना। म्हणून तांकां शाळेंत खाण जेवण दिल्यार ती शाळेंत वतली, त्या एट्रॅक्शनान वतली, ती तांकां एक भितरल्यान खोस जातली की आपल्याक थंय जेवण मेळटा, थंय गेल्ले कडेन ती शिकपाक बसतली। अशें म्हणून भारत सरकारान ही येवजण सुरू केल्ली आनी युनायटेड नेशन्सांनी बसून ह्या येवजणेची तुस्त केल्ली। तर ही येवजण आपल्या आपूण गोंयांतय आयली, हेर कडेन गेली तशी, आनी गोंयच्या सरकारान लागू केली। अर्दे इस्कॉलांतली भुरगीं तें खायनात जेवण, कारण तें सारकें नासता, वायट आसता म्हणून, आनी तें खूब पेड्ड्यार जाता म्हणून ते अशें कोणाक हेवटेन तेवटेन वांट्टात। म्हणटकर ही एक गजाल। दुसरी गजाल, आपमदत गट हे खाण जेवण दुसऱ्यांक वांट्टात, करून वांट्टात, ते पळय आसता ती आपमदत गटाक वेचून तुमी कशें काडटात? ताका कांय कायदो ना, ताका कांय नेम ना, चाली रिती कांयच ना, आपल्याक जाय त्या चूज करून वेचून काडून तांकां दितात। तातूंत खुबशें राजकारण भरसता। दुसरी गजाल, ते जेवण जे दितात, खाण जे दितात, ते कितले दितात, सरकार जितले पयशे दिता तितले पयशांचे ते दितात काय, आनी ताजो दर्जो कसो आसता तेंय बी सारकें मॉनिटरींग जायना, ताजेर सरकाराची सारकी नदर उरना। शिक्षण खात्यान ताजेर नदर दवरपाची, पूण तातूंत तांचे कडेन जाय तितलो स्टाफ ना। कितले म्हणून इस्कॉलांत कितले म्हणून लोक पळयतले, तांचे कडेन स्टाफ ना, तांचो अन्याय ना। म्हणटकर अशी ही गजाल, इतले सगळे करचे परस आवय बापायक जर एडिशनल पयशे दियेत, बाबा दिसाक 5 रुपया 6 रुपया प्रत्येक भुरग्या फाटल्यान सरकार जर खर्च करता, जाल्यार ते वर्सा अखेरेक कोंत करून वर्सा तुमकां इतले चेडे म्हणून इस्कॉलांतल्यान तांकां जर ते पयशे दियेत जाल्यार तें चड बऱ्या पडटलें। ही केदी नवी कल्पना न्हय। डॉक्टर मनमोहन सिंगान, भारताच्या पंतप्रधानान फाटीं आपल्या एका भाशणांत म्हणिल्लें की आमकां वायट दिसता की भ्रश्टाचार चलता, स्कीम बरी, येवजण बरी, आमची हेतू उद्दिश्ट बरें, पूण भ्रश्टाचार चलता म्हणून भ्रश्टाचार ना करपाक आनी सगळे भुरग्यांक बरें खाण मेळपाक, आपल्या आवडीचें आवय बापायक जाय तसलें खाण मेळपाक आमी आतां लोकांक कॅश दिवपाचो प्रयत्न करतले, और कॅश दिवपाक मेळटा काय ना हाचो अभ्यास करतले, अशें म्हूण ताणें स्टेटमेंट केल्लो। गोंयच्या सरकारान हाचो विचार करचो। म्हणटकर भुरग्यांक बरें खाण मेळटलें, नंबर 1, नंबर 2, आवय बापूय तांकां बरें खाण करून दितात आनी तांचें आरोग्य बरें उरतलें, आनी टिचरांचें आनी हेर लोकांचेंय आरोग्य बरें उरतलें, कारण उरिल्ले पळय आसा भुरगे खायनासतना भायर पडत म्हणून त्यो टिचरी खातात आनी हेर लोक खातात, तांचेंय बी आरोग्य बरें उरतलें। हो जालो आमचो तिसरो विशय। आमचो चवथो विशय आसा एक्सिडेंट। फाटीं प्रियोळाक एक भयंकर एक्सिडेंट जालो, खुबशे लोक जखमी जाले आनी प्रतीक्षा देसाय म्हणटा तें चली तातूंत भायर पडलें, मेलें। बाकीचे आणि एक टँकर ड्रायव्हर, 5 जण सिरियस इंजुर्ड। हय, बशींतले 4 जण
आणि एक टँकर ड्रायव्हर इन्क्लुडिंग ड्रायव्हर. बरे चली पोस्ट ग्रॅज्युएट MSc झुऑलॉजी जाल्ले, B.Ed जाल्ले, बरे पेंटिंग करताले, रांगोळी काडटाले, फोटोग्राफी करताले, सगळे म्हणजे सगळे तरेन सामके खूब आंगात गूण आशिल्ले अशें चली. फुडें फावटी समाजाचें नांव वयर काडपा इतले ताज्या आंगात गूण आशिल्ले. एक्सिडेंटांनी अश्यो कितल्यो चली आनी कितलीं भुरगीं पेड्ड्यार जाता हाजे आमचे कडेन गोंय सरकारा कडेन लेगीत तुका हिशेब आसा काय ना म्हाका खबर ना. आनी हे एक्सिडेंट थांबोवपाक गोंय सरकार कितें करता तेंय आमकां खबर ना. आमच्यो 2 सुचोवण्यो आसात. एक सुचोवणी म्हणजे फाटीं ही गोंय सरकारांत हाजेर विचार चलतालो आनी ताजेर भासाभास जाताली अशी म्हाका याद आसा की बसींक गव्हर्नर लावपा मेळटा काय म्हणून. म्हणजे एक सादारण स्पिडी वयर ते वचपाक शकचे ना अशें म्हणून तांचे कडेन बसकारा कडेन सल्ला मसलत करून बाबा कितली स्पीड आमी दवरची हें थारावन सरकारान गव्हर्नर घालपा मेळटा काय ना तें पळोवपाचें. पयलीं आमचे मोटारीक नवे मोटारीक येतना पयलीं अशे गव्हर्नर आसताले. आनी दुसरी आनी चड म्हत्वाची आनी म्हाका दिसता ती शक्य आसा ती गजाल म्हणजे तांकां 9:30, 9:32, 9:34, 9:36 अशी 2-2 मिनटांनी टायमींग पळय दिता न्ही ताका लागून प्रत्येक जाण कितें करता, प्रत्येक ड्रायव्हर दुसऱ्याक सायड मारून फुडें वचपाक सोदता चड पॅसेंजर घेवपाक. तें बंद जातलें. तें जर अंतर जर दवरत 2-3 टायमिंगां भितर जाल्यार एक 9:30 दिलें जाल्यार फुडली 9:35 मागीर 9:40 अशें जर अंतर दिलें जायत जाल्यार तें बऱ्या पडटलें अशें आमकां दिसता. आतां हें शक्य आसा काय ना काय आदींच तें चालू आसा आनी तें चालू आसून लेगीत हे ड्रायव्हर अशे फास्ट वतात आनी एक्सिडेंट करतात. हाजेर सरकारान विचार करचो आनी हाजेर सरकारान कितें तरी तोडगो काडपाक जाय. कारण इतले गोंयच्या समाजांतले इतले लोक एक्सिडेंटान मरप म्हणजे आमकां तें भुशण न्हय. तें आमचें प्रशासन सारकें चलना असोच ताजो अर्थ. हो जालो आमचो चवथो विशय. आयचे आमचे विशय हांगाच सोंपतात. आमचो प्रोग्राम हांगाच सोंपता. पळयत रावात जायात जागे, पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. देव बरें करूं. नमस्कार. करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कशे रावल्या वोगे, हड्ड्यातले इगळे आयज, हड्ड्यातले इगळे आयज दगदगून जाऊ दी जागे, जायात जागे गांवकारा